मेळिल्लो निधी गटारां निवळ करपाक वापरचे परस ताचो दुसरे कडेन वापर करपाचे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पंचायतीक केले। हरवळे पंचायतीचे MRF शेडीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी शेनवारा हरवळे पंचायतीचे MRF शेडीचे उक्तावण जाले। पंचायतीक मेळिल्लो निधी फकत गटारां निवळ करपाच्या कामाक वापरचे परस पंचायतीन हेर बाकीच्या कामाकडेनूय लक्ष दिवचे अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। गोंयांतल्या उरलेल्या सगळ्या पंचायतींनी तांची MRF फॅसिलिटी दिवन पळोवच्यो, जेणे करून तेंच्यांनी ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स ज्या पद्दतीन प्लास्टीक बॉटल बारीक करून जो कचरो क्रिएट जाता तो विकपाक मेळटा। मॅन्युअल गांवांत जो वेट कचरो आमी खंयच्या खंय रस्त्यार उडयता ताजे सारे तयार जाता। तिसरे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पेपर प्लास्टीक सगळे हांगा ते उडयता, ते बायंडींग करून ते विकले वता। ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज पळोवच्यो आनी ताची देख घेवन सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज आपल्या ग्रामपंचायतीन तयार करची। खंयचेंय काम पॉसिबल आसा आपली करपाची तयारी जायी आनी आपूण जर केलें जाल्यारूच तें जावपाक शकता। नाजाल्यार आमी पळयता की सदांच मॅक्झिमम पंचायती गटारांनीच वयतात, म्हणजे गटारांनी पयशे कशे घालपाचे इतकोच विचार करतात, दुसरो विचार करिना। आमी गोल्डन जुबली फंड दिलो, सिल्वर जुबली फंड दिलो आनी आतां 15 फायनान्स कमिशन दिलो, म्हणजे 50 लाख रुपया सुद्दां दिल्या उपरांत आमी 5 गटारां कशी बांदतले हाचो विचार ते करतात। हो जो विचार करतात त्या 50 लाखाचो म्हाजी पंचायत बिल्डींग कशा पद्दतीन इम्प्रूव जावपाक शकता, म्हाज्या गांवांत आनी नवो रिसोर्स कितें क्रिएट करपाक शकता, ही विजनरी नजरेन जर घेवन वचत जाल्यारूच तें जावपाक शकता। म्हणून आमच्या सदोडीत म्हणजे प्रत्येकाक गांवच्या विकासाचो विजन घेवन फुडें वचपाचो ध्यास आसपाक जाय आनी तो आसत जाल्यार गांवांत खूब मोठ्या प्रमाणात बदल जावपाक शकता। तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता। परत एकदां हांव सगळ्या CSR बाकी सगळ्यांनी मदत। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।